पैंगीण पंचायतीत चिपळे ते खरगाळ ह्या रस्त्याचे डांबरीकरण जावचें अशी मागणी हांगचे थळावे लोक गेली 12 वर्सां जाली करताले। रस्त्याची लांबी जवळ 5.5 किलोमीटर आशिल्ली। आज ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो उद्घाटन सुवाळो जालो। ह्या वेळार काणकोणचे आमदार इजिदोर फेर्नांडीस हांगा उपस्थित आशिल्ले। हे आता रस्त्याक 12 वर्स पयलीं हॉटमिक्स पडलो, तेजे नंतर रस्तो सोमतो खूब पेड्यार जाल्लो आनी ह्या रस्त्या लागून खूब लोकांक त्रास जाताले। हांगचे लोकांक येवपाक वचपाक खंय वयताले टायमार पावनासले, एक्सिडेंट जाताले, रस्तो सामको इतलो फोंड बीन पडून खूब हें जाल्लें। मागीर आमी आमदाराक सांगलें, आतां ह्या 1 वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, आमदारान ही फायल सामकी फॉलोअप करून आनी आमी आमदाराक सामकी फाटल्यान लागून ही फायल पास करून हाडून आनी आयज हो हॉटमिक्स जाता आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता बरे भशेन तो हॉटमिक्स करून बरें हें करून करचो। प्रत्येक सरकार आयले की जे पयलीं जी काम जाल्ली आसा ते रस्ते जावं ब्रिजीस ते मेंटेनन्स करची पडटा आनी तेजे खातीर त्या मतदारसंघाचो आमदार तो कॅपेबल आसपाक जाय, डेडिकेटेड आसपाक जाय। आनी तेजे ताजे एग्जाम्पल बाब इजिदोर फेर्नांडीस तेणी आज मतदारसंघाक वेगवेगळ्या हितूंक भागांक वेगळे पंचायतीक वेगवेगळे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा। तितूंतलो एक डेव्हलपमेंट हो आतां हांगा पैंगीण चिपळे खरगाळ रस्तो हो कितले वर्स जाल्यार पेंडींग आसलो। फाटले कितले आमदार आयले जाले पण तेणी प्रपोजल पसून हांगच्या लोकांचे कडच्यान केलात पण ते कांय जालें नासलें। पण अवघ्या 1.5 वर्सां भितर ह्या रस्त्याचें हॉटमिक्स सुरू जाला आनी तेजे खातीर तेजे परिश्रम आसा ते फॉलोअप जाल्ले आसा। ताजे पर्यंत इतले बेगीन तो जालो। आतां बाकीच्या मतदारसंघात विरोधी पक्षाचे आमदार बोवाळ मारतात आमचें काम जायना पण तांकां ते कला ना काम करून घेवपाची। विरोधांक आसल्या पासून एक आमदाराक कला आसपाक जाय पडटा, ती काम करून घेवपाची आनी ती कला बाबा इजिदोर बाबा फेर्नांडीस कडेन आसा। ताका लागून आज कितलेशे डेव्हलपमेंट आतां काणकोणा भागाक वेगवेगळ्या जाग्यार जावपाक लागला जाता। बस 5.5 किलोमीटर प्लस 90 लॅक्स एक्चुअली 1.10 lakhs तो बिलो करून ताणें 90 lakhsंक हो रस्तो करपाचो हाडला आनी आयज आमी सुरू केला। पूण हें काम मतदारसंघान केन्ना बरे भशेन जाता हांव म्हणटा, जेन्ना लोक वोटींग दिता तेन्ना लोक तुमचे कडेन कांय मागना, पूण वोटींग जालें म्हणटकूच गांवांनी कितें काम आसा जरी तर जागृत लोक सारको आसत जाल्यार काम जावंक पावता। म्हाका सदांच ह्या वाड्याचे चड करून सगळे टोटल भुरगे सदांच विचारप बाबा रस्तो केन्ना जातलो म्हणून। सो ते जागृत कोत्ताय आमदाराक बाबा ह्या जाग्यार कितें बाबा काम करूं जाय म्हणून। सो पयली शाबासकी हांव सगळे वाड्याकार भावांक पंचांक सगल्यांक शाबासकी दिता की ते जागृत आहाय म्हूण ह्या पॉलिटिक्सान की बाबा काम करून घेवपाचें वचून। आनी आयज हांव म्हाजी सायडीच्यान एकूच मागता की जशें आतां हें काम सुरू जालां कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मातशें कॉपरेट करा। दुसरें कामां खूब जावपाची पूण तुमी हांवें सांगची गरज ना कितें परिस्थिती गोंयची सरकाराची आसा पळय ती। सद्याक फायनान्शियल सगळें पेपर वर्क जाता पूण पयशे दिवपाच्या वक्तार फायल पेंडींग उरता। त्यो कित्याक लागून चीफ मिनिस्टरा लागून। आतां लागून म्हाज्यो 3 फायल्यो म्हागे लोलयां फायल लागून आसा। काल पयलो थिंगा हांव आशिल्लो फायल लिस्ट करून सीएमान धाडला पूण ते कोणें सायन मारूंक जायना, तो आसता तुवें। सो अशें करून म्हाज्यो फायल्यो ह्या फाटले 1.5 वर्सां मातश्यो स्लो जाल्यो। नाल्यार पयलोच आमदार जालो तेन्ना हांवें फटाफट काम कितलें करून हाडलें कित्याक इवन पारिकार लागून सुदीन लागून इनाग्रेशन करून गेलें। सो म्हाका इतलेंच जाय की बाबा सरकार एक नेवो घडलेलो आनी नेवो घडटा जाल्यार फकत देवा कडेन आसा। बरो सरकार जाल्या पुरो मागता आनी काम बेगीन जाल्या पुरो मागता।